नमस्कार. मुख्यमंत्र्यांच्या या खाशेल्या मुलाखतीत तुमकां येवकार महत्वाचो इतिहासीक असो निर्णय घेतला की सगळी व्हेरिफिकेशन जोपर्यंत जायना डॉक्युमेंटाचे तोपर्यंत गोंयांतली सगळी मायनिंग ऑपरेशन सस्पेंड केल्यात. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आमचे बरोबर आसात. इतलो व्हडलो निर्णय कित्याक? नाही, म्हाका दिसता इतलो खवदळ जाल्लो ह्या मायनीच्या विशयाचेर की ताज्यामुळे जर एखादें इल्लिगल मायनींग चालू आहा ताजेरूय ती धांवळ येताली जी इल्लिगल मायनिंगा मुळे. खरें म्हणजे हांव ह्या फुडें रोखडोच हो घेवंक सोदतालो निर्णय, पण मागीर हांवें विचार केलो कितें की जर हांव आतां निर्णय घेत जाल्यार पब्लीक अकावंट्स कमिटीच्या म्हज्या अभ्यासाचेर हांवें निर्णय घेतलो अशें जातलें. आनी मागीर अनेक लोक मागीर म्हणपाक लागतले की पर्रीकरान निर्णय घेतला तो स्वताची इगो सॅटिस्फाय करपा खातीर केला. सो आय वॉज वेटिंग. आय न्यू दॅट शाह कमिशन केन्ना ना केन्ना तरी 5-6 म्हयन्या भितर येतलो. त्यामुळे शाह कमिशनान रिकमेंडेशन करतकूच जर हांवें निर्णय घेतलो जाल्यार तो निर्णय म्हजो निर्णय नासून एका ज्युडिशियल कमिशनान दिल्ल्या इन्क्वायरी कमिशनान दिल्ल्या रिपोर्टाच्या आधाराचेर आसतलो. आयज सुद्दां हांवें मायनी पूर्ण बंद करूं ना. हांवें तांकां टेम्पररी हॉल्ट केल्या फ्रॉम मायनिंग. जो पर्यंत एखादी मायन कायदेशीर आसा हें साबीत जायना तो पर्यंत ती मायन चलपाक येवची ना. दीस इज द क्रक्स ऑफ द ऑर्डर. कायदेशीर म्हणून कोणें जर साबीत केली, आपले डॉक्युमेंट हाडून दाखयले जाल्यार मोमेंट ही प्रूव्ज दॅट त्या क्षणाक ताका परमिशन चालू करपाक मेळटली परत. जनरली तुमची ॲडमिनिस्ट्रेशनाची स्टायल कशी अशी की तुम्ही सदांच डेडलायन दिवन काम करतात की हें काम आपण 1 म्हयन्या भितर करतलो, 15 दिसां भितर करतलो. आयची जे नोटिफिकेशन आसा तातूंत भितर कसलीच डेडलायन ना. ना, डेडलायन ना. हाजें कारण अशें आहा की हो कॉम्प्लेक्स विशय आहा. तरेतरेची म्हणजे एप्रुवलां, वायल्ड लायफ सांगपाक सोंपें आसता, पण एखादी मायन चलता आसतना TCची लोकेशन पासून ते फॉरेस्ट क्लियरन्स पासून ते वायल्ड लायफा पर्यंत आनी ताका मायनिंग प्लान जो ब्युरो ऑफ मायन्सान दिल्लो आसता ताज्या प्रमाणे चल्ला जायना. ह्यो सगळ्यो गोश्टी छानबीन करपाक कितलो वेळ लागतलो हाजी म्हाका गॅरंटी ना. इट मे टेक couple of months, it may take 4-5 months. Some of the mines which has direct evidences that तांचे सगळें सारकें आहा त्यो मायनी मे बी क्लियर्ड बाय October 15th. सो थोड्यो मायनी October 15 पर्यंत जावंक शकता. आय डोंट नो. आय कॅनॉट कमीट एनीथींग. आनी त्यामुळे अंटील फर्दर ऑर्डर जी म्हणल्या पळय ताजें कारण इतलें जा की जश्यो मायनी प्रूव जातल्यो ही मायन लिगल आसा जाल्यार ती मायन चालू जातली. तिका ते मागीर order becomes non-existence for that particular mine. So under this order we will go on making exemptions based on documents they produce. आणि हे डॉक्युमेंट करता आसतना आमी जरी कमिटी केली जाल्यार भितर IBM, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हांचे सगळ्यांचे आमी म्हणजे प्रतिनिधी इन्वायट करून आपयतले गरज पडल्यार. जर गरज नसली जाल्यार आपोवपाची गरज ना. म्हणजे इफ देर इज अ कॉम्प्लेक्स इश्यू आउट ऑफ पर्टिक्युलर मायन those people may be called तांकां हे करपाक. लेट दॅट कमिटी डिसायड. तुमकां कितें दिसता कितलो टायम लागपाक शकता कंप्लीट सगळो प्रोसेस कंप्लीट जावपाक? कारण तुमी PSCचो रिपोर्टूय केल्लो न्ही. कितलो टायम लागतलो हे सगळे? म्हाका दिसता जर आमी 1 by 1 घेतली जाल्यार सादारण दुसऱ्या आठवड्या पर्यंत ऑक्टोबरच्या जर सगळें क्लियर आसा जाल्यार ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्या पासून काही भितरले अडकलेल्यो मायनी जर ते कायदेशीर तरतूद कायदेशीर सगळ्या गजालीची तांच्यांनी हे केल्या जर तूं म्हणजे क्लियरन्सीस घेतल्या हय 100%. म्हणजे कायदेशीर कित्याक ते व्हेरी क्लियर आसा. एक फॉरेस्ट, दुसरो एनवायरमेंट, तिसरो वायल्ड लायफ, चवथो उदकाचो सोर्स, 5वो लिजीची जागो आनी 6वो लिजीचो मालक. ह्या 6-7 पॉयंट ते करतले. म्हणजे कमिटी वील they are people from that sector only. Principal Secretary Mines are, my Director Mines are, additional Principal Conservator of Forest are. So these people know what are required. They will work out a checklist. तो checklist बी तयार करपाक तांकां एक 15-20 दीस वचत. ते checklist केल्या नंतर they will send a circular to all mines. Those who are ready with their documents can immediately present their case before the committee. Committee day to day बसून सुद्धा एक 15 ऑक्टोबर पर्यंत काही माइन्स भितरल्यो रिलीज जावंक शकतात जर तांच्यांनी सगळी गजालीची तरतूद केल्या. म्हणजे दिस इज सब्जेक्ट टू दे कॉम्प्लायींग विथ ऑल द रिक्वायरमेंट.
पण साधारण म्हाका दिसता 45 days, within 45 days there can be results coming out. साधारण टार्गेट 45 days पासून सुरवात जावंक जाय अशें म्हाका दिसता. तुम्ही PSC रिपोर्ट केल्लो, तुम्ही डिटेला भितर स्टडी केला आनी यू ऑल्सो सेड की शाह कमिशन रिपोर्ट आणि PSCचो रिपोर्ट जो आसा ते सेम लायनीचेर वतात. वॉट इज युअर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, कितल्यो मायनी बंद पडपाक शकतात? नाही, भितर एक म्हत्वाचो गजाल आसा की शाह कमिशनाचो रिपोर्ट आणि PSC रिपोर्ट बोथ आर टेक्निकली 1 to 1.5 year old. ताज्या नंतर जर कोणे क्लियरन्सीस घेतल्या जाल्यार सम इश्यूज गेट रिजॉल्व. बरोबर, कळ्ळें का? म्हणजे फ्रॉम माय इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट half a dozen or maybe dozen people have already taken some clearances which were not reported to Shah. आता हांव उलयता तो पोस्ट that does not absolve them from some illegality done earlier. तो हांव विशय आत्ता वचना, कारण there are two aspects of it. One is post Shah. This decision is post Shah. Earlier decision म्हणजे the other part of the action plan is pre Shah. म्हणजे शाह कमिशनचो रिपोर्ट सगळो एनालायज करून ताजे रिकमेंडेशनचे सगळे हे काढून आमी तातूंतल्यान ज्यो कितें कारवाई करपाची आहा, इन्क्लुडींग रिकवरी ऑफ मनी, in fact one part of the Shah which has not come forward is gap between export and extraction. तो पार्ट जो आसा तो आमी चार्टर्ड अकाउंटंटाची एक ग्रुप कमिटी केल्या विथ चार्टर्ड अकाउंटंट. वी आर वर्किंग ऑन मॉडेलिटीज ऑफ वॉट इज टू बी ऑडिटेड and we will put chartered accountants on the audit. दुर्दैवान कितें आसता, गव्हर्मेंटाक खंयचोय प्रोसिजर करता आसतना चार्टर्ड अकाउंटंटूय एंगेज करता आसतना ताका फी कितली दिवपाची ह्या संदर्भान एक मॉडेलिटी ठरोवची पडटा, ट्रान्सपरंट मेथड ठरोवची पडटा. कारण शेवटी जो गव्हर्मेंट त्यामुळे तो प्रोसिजर कोडल फॉर्मेलिटी किंवा ताका लागणारे जो काही विषय आसा ते फॉलो केल्या शिवाय ते करपाक येना. सो देर इज ऑलरेडी अ कमिटी वीच इज गोईंग इन टू एजेंडा ऑफ ऑडिट, कितें कितें ऑडिटान करूंक जाय. Primarily the audit should establish ore produced and export. ताजें एस्टॅब्लिशमेंट करून जे गॅप आसा, म्हणजे चार्टर्ड अकाउंटंट ऑडिट विल ओनली फायंड आउट नॉन पेमेंट. सो तो एक विशय आलो. दुसरे काही लोकांनी एक्सट्रॅक्ट केल्या ओर इल्लिगली, टोटली इल्लिगली केल्या आसूंक शकता. जेन्ना हांव पळय असेंब्लीन उलयतालो इल्लिगल मायन ना किंवा हें, तातूंत भितर म्हजे भितर एक लॉजीक आशिल्लें वीच लॉट ऑफ पीपल डिडंट अंडरस्टँड. इल्लिगल म्हणजे जाका लीज ना ती, अश्यो भितर मायनी ना, लीज आसा तांकां म्हणल्यार काही परमिशनां ना, ते सगळे तांचे हें करून तांकां पेनल्टी जी घालपाची आसता ती पेनल्टी पडटली. दे वील हॅव टू पे दॅट पेनल्टी. आनी हे दोन गजाली जाल्यो की तिसरी गजाल आहा ती क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ वेर एवर शाह कमिशन हॅज इंडिकेटेड वी वील फायंड आउट वेदर देर इज अ क्रिमिनल लायबिलिटी. फ्यू थिंग्स मे हॅपन by overlooking or out of no criminal intentions. If there is genuine mistake, that investigation will have to find out. The FIR will be lodged based on the Shah Commission report, and that FIR will investigate. FIR will be lodged by the director mines to the. पण म्हाका एक गजाल सगळे जाण हो प्रश्न विचारतात, ज्या दिसासान तुम्ही स्टेटमेंट केलें की आपूण FIR घालतलो म्हणून दिगंबर कामत आनी प्रताप सिंग राणे हाड. सो फाल्यां जर तांच्या अगेन्स्ट जर कितें मेळ्ळें तांकां भितर उडयतले. हांव इतलेंच सांगता की हांव घालतलो म्हणजे हांव पर्सनली सांगता. द गव्हर्मेंट न्हय, चीफ मिनिस्टर न्हय, गव्हर्मेंट वील प्रोसीड ऑन शाह कमिशन रिपोर्ट. And since he has indicated these two names very clearly in his report, they are obviously the part of any FIR or any inquiry being conducted. So tomorrow if they prove their innocence, there is a question of taking any action. But they are not the only two. There are officials involved. सरकाराक खंयची गजाल करता आसतना एविडन्स जमोवचे पडटा. एविडन्सान जे कितें आसा त्या पद्दतीन एक्शन जातलें. बट इफ दे फेल टू प्रूव देयर इनोसन्स यू विल नॉट हेजिटेट टू पुट देम बिहाइंड बार्स. Law will decide on what is to be done against them. I cannot decide that. We can present the case to the court. आणि त्यामुळे कोर्टान निर्णय घेवपाचो कितल्या प्रमाणे खंयच्या कोणूय कितलो प्रमाणात जबाबदारी आहा. आमी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी चालू करपा खातीर डायरेक्टर मायन्स एंड जिओलॉजी ही वॉज सस्पेंडेड अर्लियर. Actually, I gave him 1 month time to correct his ways and come out clean. He didn't do that. He continued with his way, so I suspended him. Today we have suspended, if I am not mistaken, some 5 people. These are based on
those people who were given this custody of doing all this, they were responsible for ensuring that law is upheld in mining. They failed in their duty. So no one fails in their duty so severely unless he is a part and parcel of the full racket. So scam जाला हाज्याबद्दल डाऊट ना. स्कॅम जाता आसतना भितर कोणे तरी अलाव केलो तो होय डाऊट ना. आता जे कोणे केला पळय दे विल हॅव टू फेस द सीएम तुमचो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट कितें कितल्यो मायन्स बंद पडपाक शकतात बिकॉज तुमी तो स्टडी केला इशू. हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की म्हज्या हिशोबान एक 50-60 मायनी चलूंक शकता कळ्ळें आनी एक 20-30 मायनी ह्यो चलपाच्या हाज्या भायर आसात. आता 50 मायनी हांव फाल्यां हांवें म्हणलें जाल्यार हाजेरूय बोवाळ सुरू जातलो. परिकार 50 मायनी लिगल म्हणटाले कितें हांव लिगल म्हणना. हांवें म्हणलां की दे आर विथीन द पॅरामिटर्स ऑफ गेटींग क्लियरन्सीज वीच आर मे बी लॅकिंग टुडे. आयज ताका लॅक आसा. फाल्यां समजा कोणा जर तूं एनवायरमेंट क्लियरन्स घेवन ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन ही कॅन अप्रोच पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एंड ऑब्टेन दॅट क्लियरन्स. द मोमेंट ही ऑब्टेन दॅट क्लियरन्स ही बिकम्स लिगल if he has fulfilled others. So what I am saying that about शकता माझ्या विषय एक 20-30 मायनिंग एक क्लियरन्स मेळपाक भयंकर कठीण आसा. इमिजिएटली तरी मेळची ना. दोज विच आर व्हेरी क्लोज टू द नॅशनल वायल्ड लायफ हे एरिया बी आहा. ताका लागून आमी आतां आमची पॉलिसी जी आहा ताकाय थोडो टायम वाडोवन दितलो. कारण दॅट पॉलिसी रिपोर्ट ऑल्सो वी हॅव टू सेंड टू द सेंटर की वॉट शूड बी द बफर झोन. बफर झोनाक महत्व आहा कारण जंगली जनावरांक तुजी सर्वेचो नंबर आनी लायन कळना. सो दॅट इज द रिजन ऑफ बफर झोन सो दॅट दे आर कुशन फ्रॉम द इम्पॅक्ट ऑफ द वॅगरीज ऑफ द ह्युमन सेटलमेंट ह्युमन एक्टिविटीज हातूंच्यान तांकां इम्पॅक्ट जावंक जायना म्हणून बफर झोन आसता. सो वी वील वन्स द रिपोर्ट कम्स वी वील आस्क देम टू स्टडी शाह कमिशन ऑल्सो बिफोर दे गिव बफर झोन रिपोर्ट. Once the report comes, we'll send it to the center for that buffer zone notification. हातूंतल्यान जाता की मनोहर पर्रीकर हैज मेड अ पॉइंट थ्रू दिस नोटिफिकेशन. सेंटराक क्लियर हें सांगलां की गोंय आमचें गोंयांतली मायनी ज्यो आसा तांचें कितें करपाचें तें आपूण पळयतलो आनी कोणें येवन आमकां कांय सांगपाची गरज ना. आय डोंट थिंक आय एम ट्रायंग टू फायट विथ सेंटर. हांव कितें म्हणटालो तो मुद्दो बऱ्याचदा लोकांनी चुकयला. Writing short because if I say half an hour you can't write half an hour. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतालो की हे जे मायनीचें रोमट जालें हातून भितर ज्या पद्दतीन एनवायरमेंट क्लियरन्स सर्टिफिकेटां दिली गेली ज्या कॅज्युअलनेसान दिली गेली जो म्हणजे देर आर केसीस वेअर एनवायरमेंट क्लियरन्सीज हॅव बीन गिवन फॉर नॉन एक्झिस्टिंग लिजीस. आय एम नॉट नेमिंग एनी वन बट द लीज ऑन दॅट डे डीड नॉट एक्झिस्ट. आता 42-42 केसी आमी ज्यो नोटिसो धाडल्या आयज आय थिंक दे नोटीस हॅज बीन इशूड टुडे ऑर मे बी इफ इट इज नॉट टोटली इशूड बिकॉज दे वर बिजी विथ दीस अदर हे they will be issued tomorrow. Notices have been cleared. So those notices, they are mines which are non-existing. पण हांव तरी समजूंक शकता जर एनवायरमेंट क्लियरन्स तांकां ते कन्फर्मेशन करतकच मागीर दिले जाल्यार ते सरकारान डिले कंडम करच्या पयलीं सुद्दां हे मेळ्ळा एनवायरमेंट क्लियरन्स. दॅट इंडिकेट्स अ व्हेरी कॅज्युअल एटिट्यूड ऑफ द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री. इतलोच म्हजो पॉयंट आशिल्लो तो एनवायरमेंट. आतां दुसरो पॉयंट कांय जाण काडटाले वायल्ड लायफाच्या संदर्भान हांवें तें डिसिजन वाचलें ताजेर बरयलां की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री शूड ensure that wherever any mine lies within a particular area buffer zone they should get clearance of National Wildlife Board or its standing committee on the issue. The order is clearly on Environment Ministry in 2006. It is somewhere I think 28/4/2006 or something like that. ताज्यानंतर हांच्यांनी क्लियरन्स दिल्या. हाऊ डू आय नो दॅट वेदर दे गॉट इट क्लियर फ्रॉम द नॅशनल वायल्ड लायफ बोर्ड ऑर नॉट. कोर्टान तांकां डायरेक्शन दिला. दे हॅव टू फॉलो द डायरेक्शन. वेन दे से दॅट दीस इज क्लियर्ड विथ लोकल वायल्ड लायफ वॉर्डन्स अप्रुवल आय गो बाय दॅट. सो आयज सुद्दां एनवायरमेंट क्लियरन्सीस जी आसा तातूंत भितर ज्या वेळार क्वेश्चन मार्क येतलो तेन्ना तांच्या ऑफिशलाक आमी आपयतले